लोकसभा उमेदवारी खातीर गोंयच्यान धाडिल्ले कोणाचेच नांव संसदीय समितीन भायर मारूंक ना, पूण दादल्या वांगडा बायलांची नांवां धाडची अशी शिफारस केंद्रान केल्ल्यान आतां बायलांची नांवां धाडून दितले, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. भाजपान दक्षिण गोंया खातीर आपली रणनिती बदल्ल्या. दक्षिण गोंया खातीर बायल उमेदवार दियात असो निर्देश भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी दिल्ल्यान भाजपान बायल उमेदवाराचो सोद घेवपाक सुरवात केलेली आसा. देशातले तरणाटे विकसीत भारताचे सपन पुराय करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या बरोबर आसात. विकसीत भारताच्या प्रक्रियेत तरणाट्यांचे मोठे योगदान आसा. ते खातीरूच लोकसभेचो जाहीरनामो हो लोकांचो जाहीरनामो आसतलो आनी ह्या जाहीरनाम्यांत तरणाट्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां स्वताचे सल्ले दिवपाक जाय, स्वताचे जे कितें मत आसा तें सांगपाक जाय, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सांखळे आयोजीत केल्ल्या रन फॉर मोदी ह्या रॅलीत मुख्यमंत्री उलयताले. वास्कोचे लोक भाजपा बरोबर आसा. भाजपाच्या दक्षिण गोंय उमेदवाराक वास्कोच्यान 16,000 मतांची आघाडी मेळोवन दितले, अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगले. भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा चौपाल कार्यावळी वेळार दाजी साळकार उलयताले तेन्ना भाजपाचे पुराय जे तेंको आसा वास्कोच्यान तो भाजपा बरोबर आसा. लोकांचो तेंको भाजपाक आसा, ताका लागून भाजपाच्या दक्षिण गोंय उमेदवाराक वास्कोच्यान 16,000 मतांची आघाडी आमी मेळोवन दितले वास्कोच्यान, अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगले. भारतीय जनता युवा मोर्चा नमो युवा चौपाल कार्यावळी वेळार दाजी साळकार उलयताले. वाडट्या अपघातांचे प्रमाण आणि ब्लॅक स्पॉटांच्या वळेरेंत पेडे जंक्शन हे पयल्या क्रमांकाचेर आसा खंय. देखून सरकारान ह्या जाग्याचेर AI सिग्नल बसोवपाक मान्यताय दिला. ह्या AI सिग्नलाक जोडूनच कॅमेरा आसतले आनी ही सिग्नल यंत्रणा चेन्नय सावन फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर हाडून बसयतले, अशें हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान सांगले. मसुदो मेळटकीच नव्या शेतकी धोरणाविशीं निर्णय जातलो. येता त्या बेरेस्तारा 7 तारखेक हो मसुदो मेळटलो. शेतकी खात्याचे मंत्री रवी नायक हाणें अशें स्पश्ट केलां. दिवचलच्या पालिका सभाघरांत सोमारा लोकांची गाराणी आयकून घेतल्या उपरांत रवी नायक उलयताले. तांचें अशें म्हणणें आसा की मसुदो तयार जालो, मसुदो मेळ्ळो म्हणटकीच नव्या शेतकी धोरणा विशीं निर्णय जातलो खंय. येता त्या बेरेस्तारा 7 तारखेक हो मसुदो मेळटलो. शेतकी खात्याचे मंत्री रवी नायकान अशें स्पश्ट केलां. दिवचलच्या पालिका सभाघरांत सोमारा लोकांची गाराणी आयकली त्या उपरांत मंत्री रवी नायक उलयताले.
मुरगांव नगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी थळावा आमदार संकल्प आमोणकराचेर तिडक उक्तायली. आमदार संकल्प आमोणकरान केल्ले आरोप नगरसेवकांनी भायर आयले. त्या उपरांत आमच्या आनी लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करता अशें नगरसेवकांचें म्हणणें आसा. मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार आनी नगरसेवकां मदीं वाद जाल्लो दिश्टी पडटा. आमदारान आमचेर फटीचे आरोप करचे न्हय. आमदार संकल्प आमोणकार कोळशाच्या विरोधात न्हय तर कोळशाक तेंको दिसा अशें नगरसेवकांनी सांगलें. जाल्यार ताका मुरगांवांत वाडपी कोळशाचेर नियंत्रण हाडपाक पुराय अपयश येयलां. देखून आमच्या आनी लोकां मदीं फूट घालपाचो तो यत्न ताणें करचो न्हय अशी शिटकावणी लेगीत 8 नगरसेवकांनी संकल्प आमोणकाराक दिल्या. आमी कोळशाचो पुराय विरोध करता. आमी MPTच्या अध्यक्षा कडेन बसका घेवन कोळशाचो त्रास जावचो न्हय म्हणून मागणी करता अशें तांच्यांनी सांगलें. साव जुजे दे आर्यल गांवची शांतिकाय भंग करपी मनशांचेर कारवाय करात. तशेंच शिवजयंती दिसा ज्या 20 गांवांतल्या नागरिकांचेर गुन्हो नोंद केला ते फाटीं घेवचे अशी मागणी करपी थाराव साव जुजे दे आर्यल ग्रामसभेत जाली. खाजगी सुवातींत केल्ल्या प्लॉटाक रस्तो करपाच्या हेतान शिवाजी महाराजाचो पुतळो खूब भितरल्या सुवातींत बसयला असोय आरोप ह्या वेळार थळाव्या गांवकारांनी केलो. हालीं तेंपार गोंयांत देवळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकारांनी वाड जायत आसा. शुक्रारा दनपारच्या 3 ते 3.5 वरांचेर वाळपय रेडी घाट गणपती देवळांतली फंडपेटी चोरांनी फोडली. सुमार 1,500 रुपया चोरी जाल्ल्याचो दावो पुलिशेक थळाव्यांनी केलो. उपरांत आयतारा फंडपेटी फोडिल्ल्या चोराक वाळपय पुलिसांनी अटक केली. रेडी घाट गणपती देवळांतल्या फंडपेटींतल्यान पयशे चोरतना हो प्रकार CCTV कॅमेरात कैद जाल्लो. रगाडा न्हंयतल्या उदकाच्या प्रदुशणा वयल्यान आयतारा जाल्ली साकोळेची ग्रामसभा बरीच तापली. न्हंयतल्या उदकाच्या प्रदुशणाचो मुद्दो फाटल्या कितल्याशाच दिसां सावन गाजत आसा तरी लेगीत पंचायतीन कसलीच पावलां उबारूंक नाशिल्ल्यान साकोर्डेचे लोक बरेच चाळावले. रगाडा न्हंयत नुस्तें पुसपी प्रकल्पाचें उदक सोडिल्ल्यान न्हंयचें उदक प्रदुशीत जालां. साकोर्डेचे लोक ह्या न्हंयच्या उदकाचेर निबून आशिल्ले. देखून उदकाच्या प्रदुशणाचेर चर्चा करपा खातीर आयतारा खासा ग्रामसभा लेगीत आपयल्ली. रगाडा न्हंयतल्या उदका प्रदुशणाचेर कसलीच कारवाय कित्याक करूंक नाशिल्ल्याची चूक पंच वांगड्यांनी मानून घेतली. तशेंच प्रदुशण नियंत्रणांत हाडपा खातीर आनी लोकांक पर्यायी उदक उपलब्ध करून दिवपाची मागणी पंचायतीन मान्य केल्ली आसा. पवित्र तीर्थक्षेत्र म्हणून वळख आशिल्ले लिंगाची कोंड महाशिवरात्री पयलीं नितळ करची अशी मागणी दिवचलची नगरसेविका आदोगाद रंजना वायगणकर हाणें केला. 2 दिसां भितून समस्या सुटावी केली नाजाल्यार बायपास रस्त्याचेर चालू आशिल्लें काम बंद करतले अशी शिटकावणी तिणें दिलेली आसा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.
आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. भाजप पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयच्यान बायलां उमेदवारांची नांवां मागल्यात. ही अभिमानास्पद गजाल आसा. म्हज्या कामाची दखल घेवन लोकसभा वेंचणुके खातीर म्हजें नांव मुखार आयलां. भाजप पक्ष जे कितें निर्णय घेतले ते मान्य आसा. पक्ष जाका उमेदवारी दितलो ताका वेंचून हाडप होच आमचो यत्न आसा, अशें भाजपाची फुडारी आनी मुखेलमंत्र्याची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हाणें उलोवप केलें. देशातले तरणाटे विकसीत भारताचे सपन पुराय करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वांगडा आसात. विकसीत भारताच्या प्रक्रियेत तरणाट्यांचे व्हड योगदान आसा. त्या खातीरूच लोकसभेचो जाहीरनामो हो लोकांचो जाहीरनामो आसतलो. ह्या जाहीरनाम्यांत तरणाट्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आपले स्वताचे मत, स्वताचे सल्ले दिवपाक जाय, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उलोवप केलें. सांखळे आयोजीत केल्ल्या रन फॉर मोदी ह्या रॅलीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपलें मत मांडलें. रगाडा न्हंयचें उदक प्रदुशीत जाल्ल्यान तें पिवपाच्या योग्य ना. आरोग्य संचालनालयाचो उदकाच्या नमुन्याचो अहवाल मुखार आयला. पंचायतीन आयज फाल्यां करून उदकाची तपासणी ते फुडें धुकलतले. ह्या सगळ्याक पंचायत जबाबदार म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा. ताका लागून आतां सगळे गांवकार थळावे तिडकल्ले आसात. रगाडा न्हंयचें उदक प्रदुशण जाल्ल्यान पिवपा योग्य नाशिल्ल्यान आरोग्य संचालनालयाचो उदकाच्या नमुन्यांचो अहवाल आयज आयलो. पंचायतीन आयज फाल्यां अशें करीत करीत उदकाची तपासणी आसलेली ती ते फुडें धुकलतले. ह्या सगळ्या कारणाक पंचायतूच कारणीभूत आसा अशें थळाव्यांनी आरोप केला. स्कील गोवा करपा खातीर ड्युअल डिग्री सुरू केलेली आसा. ग्रॅज्युएशन करतना हिवूय डिग्री घेवपाक मेळटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विजन फॉर ऑल ह्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फिट इंडिया, स्कील इंडिया आनी इन्क्लुझिव्ह इंडिया ह्या संकल्पने खाला भारतांत दर एकल्याची कुयदाद घेवपाचो केंद्र आनी राज्य सरकाराचो यत्न आसा अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलें. वाळपय पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 3त सुण्यांक विष घालून मारपाचे प्रकार वाडपाक लागल्या. रातीकडे कोण तरी विष घालता सुण्यांक आनी ते सुणी खातात आनी मरतात. सुण्यांक विष घालता कोण हें कळपाक मार्ग ना. वाळपय प्रभाग क्रमांक 3त सुण्यांक विष घालून मारपाचे प्रकार खूब वाडल्यात. आतां मेरेन 7 ते 8 सुण्यांक विष घालून मारिल्ल्याचे लोक सांगतात.
हाच्या आड पुलिशेन कागाळूय नोंद केलेली आसा. रातच्या वेळार रस्त्या कुशीक गवळी वखदांचे वेवहारूय वाडपाक लागल्यात. तशेंच राती कडेन कांय जाण रस्त्या कुशीक बसून सोरो लेगीत पितात, देखून ह्या गैरप्रकारांचेर आळाबंद हाडपाची मागणी लोकांनी केलेली आसा. ईव्हीएम मशिनाचेर बंदी घालची म्हणून वेंचणूक आयोगाक निवेदन दिवपाक गेल्ल्या कार्यकर्त्यांक पुलिशेन आडोवन धरले, जाल्यार कांय जाणांक पुलिशेन ताब्यात घेतले. उपरांत 5 जाणांक मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याक निवेदन दिवपाची परवानगी दिली. वेंचणुको ईव्हीएम यंत्रा वरवीं न्हय तर मतपत्रिकेन घेवच्यो अशी मागणी घेवन आल्तींच्या वेंचणूक आयोगाचेर मोर्चा व्हरपाचो यत्न करपी आंदोलकांक पुलिसांनी आडयले. ताका लागून कांय काळ ताण निर्माण जालो. ह्या आंदोलनात भानू प्रताप सिंग, सावयो कुतिनो, रामा काणकोणकार, तनोज अडवलपालकर हांचे वांगडा हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. सोमारा पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हाणें दवर्ली आनी नावेली पंचायतीक भेट दिवन लोकांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो. वीज आनी सिवेजीचो प्रश्न बेगीनूच सुटावो करपाचे यत्न करतले अशें मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलें. पंचायत चलो अभियान कार्यावळीक आपल्याक आफोंक ना म्हणून कागाळ करपी वेन्झी विएगास हाका आलेक्स सिक्वेरान जाप दिली. आपल्या ऑफिसांतल्यान ताका फोन केल्लो खंय, त्या भायर ताका वॉट्सॅपाचेरूय मॅसेज धाडिल्ली. ती ताणें पळयली, वाचली, मात तो ओग्गी लेगीत रावलो. आतां तो येवंक ना जाल्यार आपणें कितें करप अशें आलेक्स सिक्वेरा विचारता. लोकसभा वेंचणुके उपरांत मोदी सरकार आचारसंहिता लागू जावचे पयलीं बँक कर्मचाऱ्यांक व्हडली भेट दिवपाक सोदता. बँक कर्मचाऱ्यां खातीर सप्तकांतल्यान 5 दीस काम करपाच्या येवजणेक मान्यताय दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा. फायनान्शियल एक्सप्रेसाच्या अहवाला प्रमाण फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत बँक संघटना मदीं कबलात जाले उपरांत भौशीक क्षेत्रांतल्या बँक कर्मचाऱ्यांकूय 17% पगार वाड मेळूंक शकता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणें पयल्याच खेपे ईडी कडेन सहकार्य करपाचें थारायलां. ताणें अंमलबजावणी संचालनालयाक जाप दिवपाची तयारी दाखयल्या, पूण ते खातीर तांणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचो पर्याय मुखार दवरला. इतलेंच न्हय तर 12 मार्च उपरांतची तारीख दिवपाक सांगल्या. केजरीवालान ईडीच्या मुखार प्रत्यक्ष हाजर रावपाक ताणें न्हयकार दिला. ईडीन तांकां सुमार 8 फावटी समन्स धाडला. ही केस न्यायालयांतूय गेल्लेली आसा. आतां लिकरच्या कथीत घोटाळ्याक जाप दिवपाक केजरीवाल तयार आसा, पूण ताणें एक अट घातल्या, ती म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगांतल्यान ईडी अधिकाऱ्यांक जाप दिवपाक ते तयार आसात. तशेंच तांकां 12 तारखे उपरांत तारीख दिवपाची सुचोवणी लेगीत अरविंद केजरीवालान केल्या. भारताचे सौर मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपणाच्या दिसा भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटनेचे मुखेली एस सोमनाथ हांकां कॅन्सर जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. सोमनाथ हांणी मुलाखतींत ह्या खबरेची पुष्टी करून स्कॅनिंगान कॅन्सर सापडिल्ल्याचें सांगलें.
चंद्रयान 3 मिशन सुरू करतना लेगीत कांय भलायकेचे त्रास ताका जाल्ले, पूण त्या वेळार कांय स्पश्ट जावंक नाशिल्ले. आदित्य मिशनाच्या दिसा आपूण हो रोग जाल्ल्याचे आपल्याक कळ्ळें अशें ताणें सांगलें. म्हाका लागून आपूण आनी ताच्या कुटुंबयकूय अस्वस्थ जाल्ल्याचें सोमनाथ हांचें म्हणणें आसा. उत्तर प्रदेशाची राजधानी लखनौच्या पुलीस नियंत्रण कक्षात आयिल्ल्या कॉलांत एक व्हडलो बोवाळ निर्माण जालो. कारण ह्या कॉलांत उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाक मारपाची धमकी दिली. पुलिसांच्या नियंत्रण कक्षांतल्या CUG क्रमांकाचेर हो फोन आयलो. त्या उपरांत नियंत्रण कक्षांत तैनात आशिल्ल्या पुलिसांनी धमकोवपाच्या क्रमांकाची कागाळ केली. सध्या पुलिसांनी ह्या प्रकरणाची चवकशी सुरू केलेली आसा. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाक बॉम्ब घालपाची धमकी ह्या फोना वरवीं आयिल्ली आसा. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. सर्वोच्च न्यायालयान एक इतिहासीक निर्णय घेतिल्लो आसा. विधानसभेत भाशण करपा खातीर आनी मतदान करपा खातीर लाच दिवपी आमदार तशेंच खासदारांक वाचोवपी कायदो रद्द केला. देखून सभागृहांत लाच घेवन मतदान करप वा भाशण करप खासदार आनी आमदारांक खर्चीक पडपाक शकता. लाच घेवपी फुडाऱ्यांचेर खटलो चलतलो. मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणा खाला सदस्य घटनापिठान एकमतान हो निकाल दिलो. सर्वोच्च न्यायालयान 1998 वर्साचो निवाडो रद्द करून खासदार आनी आमदारांक लाच दिवपाच्या बदलाक मतां मेळ्ळी जाल्यार कायदेशीर कारवायेंतल्यान सूट दिवची ना अशें स्पश्ट केलां. वोट फॉर नोट प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान इतिहासीक निर्णय दिलो. त्या प्रमाण विधानसभेत प्रश्न उपरासपा खातीर आनी विधेयकाच्या फाटबळांत मतदान करपा खातीर लाच घेवपी आमदार आनी खासदारांक राखण दिवपी कायदो रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन खर येवकार दिलो. ट्वीट करून हो एक बरो निर्णय आसा अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ट्वीट करून सांगलें. सर्वोच्च न्यायालयान एक इतिहासीक निर्णय घेतला. विधानसभेत भाशण करपा खातीर आनी मतदान करपा खातीर लाच दिवपी आमदार खासदारांक वाचोवपी कायदो रद्द केला. देखून सभागृहांत लाच घेवन मतदार करप किंवा भाशण करप खासदार आनी आमदारांक खर्चीक पडपाक शकता. लाच घेवपी फुडाऱ्यांचेर खटलो चलतलो. पन्नास वर्सां उपरांत अमेरिकन अंतरिक्षयान चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर देंवलें. 1972 वर्साच्या निमण्या आपोलो मिशना उपरांत आतां अमेरिकेन तयार केल्लें अंतरिक्षयान चंद्राच्या पृष्ठभागाचेर देंवलें. चंद्राचेर देंवपी अंतरिक्ष यानाक ओडिसियस अशें नांव दिलां. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवा लागीं आशिल्ल्या मालापार्ट A नांवाच्या खड्ड्यांत देंवपी हो 6 पांय आशिल्लो रोबोट लँडर आसा. भारताची चंद्रयान 3 ची विक्रम लँडर जाल्ली तोच प्रदेश चंद्राचो दक्षिण ध्रुव आसा. मजगतीं ओडिसियान निमणो निरोप दितना अर्धचंद्राच्या आकाराच्या धर्तरेचो एक अद्भुत फोटो ताणें धाडिल्लो आसा. आम आदमी पक्षाक आपले कार्यालय रिते करपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान दिला. वेंचणूक लक्षांत दवरून न्यायालयान पक्षाक 15 जून मेरेन वेळ दिलेलो आसा. ताचें कार्यालय ज्या जाग्यार न्यायालयाक दिले अशी कागाळ आड जाल्ली आनी थंयच्यान पक्षाचें कार्यालय काडून उडोवचें अशी मागणी केल्ली. आम आदमी पक्षान ह्या निर्णया आड सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क केल्लो. आतां सर्वोच्च न्यायालयान कार्यालय रिते करपाचो आदेश दिला.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.